विसाप्र नौकार डीएड केल्ल्या टिचरींक अजून रोजगार मेळना। 7 वर्सां जालीं टिचरी बेकार आसात, मात सरकार ह्या बाबतींत लक्ष घालना। डीएडाचे जॉब बीएड केल्ल्यांक दिता म्हण डीएड केल्ल्या टिचरींनी कागाळ केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। फावटी एकदा RTI मागलेली, ती 15/12/2017 म्हटल्यार 15 डिसेंबराक मागलेली। तेजे आमकां आन्सर नो सर्च रेकॉर्ड्स अवेलेबल अशें आयलां। ताच्या उपरांत आमी परतून एकदा RTI मागली। आमी पोस्ट कित्या खातीर काडना? ओके, रिक्रुटमेंट रूल्स ऑफ प्रायमरी स्कूल टिचर्स, रिक्रुटमेंट रूल्स ऑफ मिडल स्कूल टीचर्स, रिक्रुटमेंट रूल्स ऑफ BEd टीचर्स स्पेशली अपॉइंटेड टू टीच English subject in government primary schools during academic year 2015-16. List of BEd teachers, their qualification and their specialized subject in BEd course appointed in government primary schools during academic year 15-16. हाका लागून आमी एक कित्याचेर बेस्ड काडला, तेका लागून आमी RTI मागलेली। ही पळय ती RTI, पूण आजुनूय आमकां तेजे आन्सर मेळोंक ना। ते मेळोंक ना म्हणून आमी परतून एकदा RTI मागली, पूण तेजेरूय आमकां कितें अप्रोप्रिएट अशें आन्सर मेळोंक ना। हय, परतून एक डायरेक्टर अप्रोच करूंक ना। अदर दॅन RTI तुमी अप्रोच केला डायरेक्टर? ना फर्स्ट टायम आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे तेन्ना आमकां तेणी अशें कितें आन्सर अशें दिवंक ना। आमी तांकां विचारलें केन्ना पोस्ट काडटले, तांकां कसल्या बेजीस घेतले। तेणी डायरेक्टरान कितें सांगलें, आमच्या हातीन कितें ना, आमकां जशे वयल्यान रूल्स येता तशें आमी हें करता म्हणून, म्हणजे तशें ते रूल तयार करता अशें तेंचे कडेन अशें। आमचो डिमांड कितें आसा, आमी आतां 7 वर्सां जालीं बेकार आहा इतली टिचरी, आनी आमच्या जाग्यार BEडांक घेता आनी आतां ते पॅरा टिचरींग ट्रेनींग स्टार्ट केला, तेंच्या बरोबर ते मॉन्टेसरी बीन केला आनी तांकांय हेची डीएडाची सर्टिफिकेट मेळटली। आनी आमी 2 वर्सां कोर्स करून इतली 7 वर्सां जालीं बेकार आहा आनी गव्हर्मेंट पोस्ट काडना। तर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हे रिक्वेस्ट आमची मागणी आहा की आमकां पोस्ट काडपाचे, क्रिएट करपाचे आनी आमकांय जॉब दिवपाचो। 7 वर्सां जालीं आमी CMA कडेन सुद्दां तेणी सांगला गेल्ली, पण तेणी सांगला जानेवारी-फेब्रुवारीन काडटा म्हणून, तेणी काडूंक ना। आतां एड येयली 156 कितें तरी काडटा, पण आजून कितें प्रोसेस ना, काडपाचें कशें दिसना। बेश्टे पेपरार दिता, आमी गेली तेन्नाय सांगलें। तर आमचे इतके विनंती आहा गोंय सरकारा कडेन, तेंच्यांनी आमची मागणी आमकां न्याय दिवपाचो आनी आमकां पोस्ट काडपाची, कित्याक 7 वर्सां आमी बेकार रावले पण गव्हर्मेंटान आमच्या खातीर कितेंच करूंक ना। पोस्ट काढले म्हणटा तुम्ही, तर तुम्ही अप्लाय पोस्ट आमचे प्रायमरी टिचरीचे काढले, ते BEडाक दिले एज अ इंग्लिश टीचर म्हणून BEड टिचरी घेतले प्रायमरी, आनी आतां तांकां 6 मंथ ट्रेनींग स्टार्ट केला। आफ्टर ट्रेनींग तांकां DEड सर्टिफिकेट मेळटली आनी आमी 2 वर्सां जो ते कोर्स केला तांकां कितेंच व्हॅल्यू ना, म्हणजे आमी बेकार। आनी सर तेंच्या खातीर आतां परत 6 म्हयन्याची तांकां ट्रेनींग दिवन तांकां जॉबाक लावना, तांकां एकदां DEड सर्टिफिकेट मेळटा ती DEडाय टिचरी जाता, हायर क्लासिकाय शिकोवंक शकता। आनी आमकां जो आहा तो आमचो हक्क आमकां मेळना न्हू, आमी म्हणून इतले बेकार। आमचो एकूच गोंय सरकाराक विनंती आसा की तेणें 7 वर्सां जे जावंक ते ह्या वर्सा ह्या अकादमीक पळय भुरग्यांक घेवन जी बायलां येतात न्हू, तेंचेर एक हे कशें दया म्हणून तेंच्यांनी आतां पोस्ट काडचे। 7 वर्सांचे गॅपान म्हणटा तशें अंदू पोस्ट काडचे आनी एटलिस्ट ह्या अकादमीक इयराक आमकां जी तोंडां उक्ती घालून वाट पळयता की पोस्ट येतले आनी आमी खंय तरी गव्हर्मेंटाक भरती जातली म्हणून तांकां पोस्ट दिवचे, इतलीच आमची मागणी आसा।